एक प्रश्न मनोज बाब सगळेजण विचारतात की तुमची रिजनल पार्टी, तुम्ही समजा 2 खासदार सुद्धा तुमकां लोकांनी दिले, तुम्ही किती करतले दिल्ली वचून? ताजे परस लोक म्हणतात जे नॅशनल पार्टी आसा, जांचे ऑलरेडी बाकीच्या राज्यांनी अस्तित्व आसा, जे संसदे भितर आपलो प्रभाव घालपाक शकतात, नॅशनल इलेक्शन तेन्ना ह्या पक्षांकडे पळोवया. घडये फाल्यां 2027 जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना पर्याय वन ऑफ द ऑप्शन्स अ स्ट्रॉंग पॉलिटिकल फोर्स म्हणून तुमचो विचार करया, अशें जर लोकांनी चिंतलें किती चुकलें? हो विचार हा लोकांचो होच बदलपाक जाय आनी तेच सायडीन आमकां आमचो जो इलेक्शनाचो नॅरेटिव्ह आसा तो सुद्दां तेच डायरेक्शनान आमकां व्हरपाक जाय. कित्याक आयज NDA आसा हो एक नॉट ओन्ली BJP, हेतूनय आनी 30-35 गट आहा. इंडिया आसा भितरूय 26-27 गट आसा. हेतून सगळे रिजनल पार्टीज आहा न्हू, सगळेच नॅशनल पार्टी ना. हे 6-7 नॅशनल पार्टी सोडल्यार बाकी सगळे रिजनल पार्टी जाले आनी तेकाच लागून ती NDA आसा आनी इंडिया आहा. म्हणल्यार ते रिजनल पार्टीचो MP आसा तो पार्लिमेंटान वचून बसतलो म्हणून दॅट इज इंडिया आनी NDA. सो हेचो मिनींग आमी खंयच धरपाचो ना लोकांनी की फक्त काँग्रेस आनी BJPच वचून थंय उलोवपाक शकता म्हणून, नाल्यार तेंच्या दोगांनीच रूल करपाक जाय म्हणून. फाल्यां तेंचो गट आसा ते गट आसतलो नाजाल्यार ते थंयच्यान चड नंबर आसतले, बट दॅट डजंट मीन की तेंचेरूच राजकारण चलता म्हणून. NDA जशे रिजनल पार्टी लागता तशे इंडियाकूय रिजनल पार्टी लागता आनी देश चलोवपाक रिजनल फोर्साचोय आवाज थंयसर पावोवचो पडटा आनी तो तितलोच इम्पॉर्टंट आहा. 2 सीटी घेवन तुम्ही किती करपाक शकता हो प्रश्न येतलो. 2 सिटां घेवन ना 3 सिटां घेवन, आतां हेंच्यांनी 300 सिटां घेवन काँग्रेसीन BJPन कितें केलें, हेच्या पयलीं काँग्रेसीन करून कितें केलें, जाल्यार आमकां चान्स दी, आमी दाखयता कितें करपाक जाय. एटलीस्ट आवाज तरी काडटले, एटलीस्ट बाकीच्या पार्ट्यां कडल्यान सपोर्ट घेवन हांगा गोंयचे इशू तरी भितर मांडटले, ते इशूंचेर कितें तरी कायदो तरी करपाक आमी फुडें घालतले तरी. आयज ह्या दोनूय पॉलिटिकल पार्टीन इतलीं वर्सां वयर वचोन वयर 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 म्हणून वयर वचोन आमकां गोंयकारांक वयर येले. आपूण पयशांनी वयर पावले आनी गोंयकारांक सामकेच वयर येले, आउट ऑफ गोवा म्हणटा ते.